प्रोटेक्ट जो आसा अजुनूय कंटिन्यू आसा तेन्ना सरकार तांकां इन्शुरन्स सुद्दां दिला की ते शिफ्ट करतले सो हेजेर तुमी कितें म्हणटा? पळय सीएम आतां इन्शुरन्स दिला न्हू तेजेर म्हाका विस्वास आसा आनी सीएमान सांगला पळय तशेंच जातलें. सो तुमी तेंचे कडेन उलयतले बी की ते एज्युकेशन करता ते फाटी घेवचो बी म्हणून? पळय तेंचे उलोवप सीएमा कडेन चालू जाल्लें न्हू तेका सीएम बरे भशेन हँडल करतलो. पूण सर ते म्हणटा की टुरिजमान जे लेटर दिला ते नाका म्हणटा आमकां. आतां सीएमा कडेन उलोवन ते करूंक जाय बरे भशेन आनी सीएम तेंगे सोंपली करतलो. एक फावट तेणें पळय सांगलें न्हू की आपूण शिफ्ट करतलो म्हणून ते 100% तो करतलो. लोकांनी म्हाका पळय घरा कडेन ते येवन आमगेर म्हाका तेणी मिटींगेन आपयलो न्हू तेणी म्हाका ते डिमांड दिले. ते डिमांड दिवन हांवें सीएमा कडेन दिलेल्या सीएमान आमच्या उजरात ताका इंस्ट्रक्शन दिले एका डीसीपीक हें कर म्हणून ताका डायरेक्शन दी आनी ते बंद कर म्हणून आनी अशें डिसिजन दिलेलें आहा. काल कित्याक सर हांवें व्हिडियो पळयला की तेजें काम चालू आसलें. तें काम कशें अशें बंद पडोवंक जाय. आतां हांव ती खबर घेतलो कितें करता पळय आनी तें काम जर बंद ना जाल्यार तें बंद करूंक लायता. दुसरी खबर म्हणटा ते युनिटी मॉलाचेर अजुनूय लोकांचें चलता जशें एज्युकेशन अजुनूय चालू आसा. तें जालां न्हू म्हाजे दिसता तांकां बरोवन जाय पडटा. म्हाजे दिसता सीएमान जेन्ना पळय तिणें सांगलां न्हू सीएम 100% आपणाचें घट धरतलो हें म्हाका गॅरंटी आसा. आनी तेंचे डिमांड कितें आहा न्हू तें सॉल्व जातलें. दुसरी लास्ट म्हणटा पळय ते आज तुमचो नॅशनल प्रेसिडेंट येयलो आसा 2027चे असेंब्ली इलेक्शनाचेर उलयता. सांगातूच मतदारसंघात बीजेपी कितें जालां न्ही कित्याक इलेक्शनाक सद्याक आमी उमेश शिमला 2082 लीड आहा. आतां जुजार आमी 2082 काँग्रेस लीड आहा आनी बीजेपी सेकेंड आहा. आजी चड आहा आजी कितें जाता सांगून पंचायत लागता ते सगळे ती पंचायत लागता गमल्यात आनी जालां कितें हे तूं कॅल्कुलेशन पळयशी जाल्यार सादारण आमचे पर्सेंटेज 2000 बीजेपी लीड. सो तुका कांय प्रॉब्लम ना म्हाकाच सर कितें प्रॉब्लम आसतली आनी आमची कामां चालू मेन इम्पॉर्टंट जाली कामां म्हाका जाय लोकांची कामां जालेली लोकांक घरांत येवन सगळीं कामां करून सीएमाचेर कॉपरेशन आपली